नमस्कार. असेंब्ली टॉक ह्या सदरान आमी आयच्या दिसाचे विधानसभेतल्यो घडणुको हाजो नियाळ घेतात आनी म्हजे बरोबर आसा निरज नायक आनी विधानसभा संकुलान आमचो प्रतिनिधी विश्वनाथ नेने आसा. हांव ताजे कडेन सगळ्यान पयलीं वतां निरज आनी आयच्या दिसाचो कितें ठळक वैशिश्टां आसात ती ताजे कडेन ताका विचारता. विश्वनाथ, हय, आयच्या दिसाची म्हाका ठळक वैशिश्टां आज नेमकें कितें घडलें? सर, आयज सकाळी आमी जर पळयत जाल्यार जो क्वेश्चन आवरा भितर मुख्य विशय जालो तो म्हणजे एनईपी संबंधी. एनईपी संबंधी आयज कार्लोस फेरेरा काँग्रेसचे जे आमदार आसात आनी आदले एजी तांणी भाश्य केलें आनी तांणी सांगलें सरकाराक की एनईपीचे इम्प्लिमेंटेशन जे आसा आमी खंयच्याच गजालीक विरोध करिना, एनईपीकूय विरोध करिना, पूण एनईपी जेन्ना तुमी चालीक लायतात तेन्ना खंयच्याच तरेची घाई करूं नाका, बेश्टो उचंबळाय करूं नाका. जो तुम्ही एनईपी इम्प्लिमेंटेशन करतले ते बऱ्या पद्दतीन करा, जाय जाल्यार थोडो वेळ लागलो जाल्यार जाता, अशे तरेचे आवाहन जे ते कार्लोस फेरेर हांणी केलें. ताजे पयलीं मागीर एक बोवाळ जालो तो म्हणजे कॉलिंग एटेन्शनाच्या मुद्द्या वयल्यान. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांची एक मागणी आशिल्ली की कॉलिंग एटेन्शनां जे सभापती घेतात ते कॉलिंग एटेन्शन एक सत्ताधारी पक्षाचे आणि एक विरोधी पक्षाचे आसचे, अशा तरेची मागणी तांणी केली आणि ह्या प्रश्ना वयल्यान तो गदारोळ जालो, बोवाळ जालो, मेलान सुद्धा गेले अपोजिशनाचे आमदार बीन, तो विषय जालो. अशा तरेन तांच्यांनी आयज मागणी केली की आमकां तुमी एक कॉलिंग एटेन्शन कंपल्सरी दिया विरोधकांक आणि एक सत्ताधाऱ्यांक तुमी दिया. त्या उपरांत आनी एका प्रश्नाचेर आयज आर्ग्युमेंट म्हणजे मोठो प्रश्न आनी एक आरोप केलो तो म्हणजे कार्लोस फेरेरा हांणी की पर्यटन मंत्र्याचो जो ओएसडी आसा तो टूर करता, कोट्यांनी रुपया मोडून टूर करता. म्हणजे फाटल्या आठवड्यान जे टूर आसात ते चर्चेक आयिल्ले, म्हणजे पर्यटन खातें कशें नॅशनल लेवलाचेर इंटरनॅशनल लेवलाचेर टूर करता आनी तेचेर कोट्यांनी रुपया मोडटा, तेचो आउटकम कितें, अशा तरेचो प्रश्न विधानसभे भितर आयिल्लो. आयज कार्लोस फेरेर हांणी थेट आरोप केलो की पर्यटन मंत्री टूर करता किंवा ऑफिशियल्स ओके, बट ओएसडी जो तेचो आसा तो टुराचेर कोट्यांनी रुपया मोडटा. आतां एकटोच ओएसडी वचून कसले टूर करता, अशा तरेचो प्रश्न कार्लोस फेरेर जो आहा तेणी केलो. सो हे सकाळच्या हेचेर हाऊसिंग बोर्ड ऑफिस जे आहा, युरी आलेमांव हांणी हाऊसिंग बोर्डाचे ऑफिस जे आसा ते इनकन्विनियंट प्लेसीचेर आहा साऊथ गोंया भितर, हे शिफ्ट करचें बऱ्या जाग्याचेर जंय लोकांक वचपाक मेळटलें, इजिली एक्सेस मेळटलो, अशा तरेचो सुद्धा मुद्दो जो आसा तो उपस्थित केलो. प्रश्नोत्तराच्या काळा भितर तो हे मेजर प्रश्नोत्तराचो काळ आशिल्लो. विश्वनाथ, आमी तुजे कडेन परत येतले, तूं आमच्या ह्या सबंद चर्चेन आमचे बरोबर राव. तर हांव निरजाक तुजे कडेन येता. तुजो कितें अनुभव ह्या आयच्या दिसाचे? आज 26 आशिल्लो, आज पर्यटन खात्याक वेळ आशिल्लो. आयज खूब इम्पॉर्टंट पोर्टफोलियो एक्चुली आनी डिमांड ट्युरिजमाचो आनी ताजेर बरी चर्चा चालू आसा. हांव आयकतां आतां डिमांडाचेर सगळे प्रत्येक जाण एमएलए उलयता आनी हो असो विशय आसा की गोंयांत प्रत्येक गोंयकाराक लागता आनी ते म्हणटात ते गोंयची इकॉनॉमी सद्या ट्युरिजमाचेर डिपेंड आसा. सो ताजे खातीर हो खूब गंभीर सरकारान घेवपाक जाय. कितलींशीं सजेशन्स येता, प्रत्येक एमएलए बरी सजेशन करता वयतालो आनी कांय विरोधी आमदारांनी क्रिटिसायजूय केलां, कांय हातूंतली दोंगां सुद्दां दाखयल्या आनी इवन गव्हर्मेंटाचे कितलेशेच मिस्टेकी दाखयल्या आनी कितें कशा तरेची उधळपट्टी सद्या चलता तेय तांच्यांनी दाखोवन दिलां. खास करून फॉरेन ट्युरिस्टांक अट्रॅक्ट करपाच्या नांवाचेर जे पळय उधळपट्टी चालू आसा ताजेरूय वोट दाखयलां. त्या भायर इव्हेंट्स ताजेरूय कशें करपाक जाता. हांव तुका एक अशें की पयलीं आमी ह्या कॉलिंग एटेन्शनाचेर हो जो पळय कॉलिंग एटेन्शन आसा, आतां एक सांग, तुका कितें दिसता? आतां विरोधक आसात फक्त 7 आनी ऑपोजिशन आहा 33. सो ते पळय म्हणटात दर दिसा आमकां एक संदी मेळपा, दिसाक जर 2 कॉलिंग एटेन्शन घेतली तर ते कितले ते म्हणटा एग्री जाल्या म्हणटा की एसी मिटिंगेन एग्री जाल्या की लोकांक एक हें दिवपाचें म्हणून. आज कितें जालें अशें की जाका लागून तांकां मेळ्ळें ना ते. सो हो इशू सदांच येतलो की निमाणें कशें आसा की समजा आनी हांव कितें म्हणटा की कॉलिंग एटेन्शन जेन्ना पळय येता न्ही तेन्ना सभापतीक तांणी आपलें म्हणणें वेवस्थीत मांडपाची गरज आसा. कारण कशें आहा की कॉलिंग एटेन्शन एक एकदां सत्ताधाऱ्यां कडल्यान बरें चड
इमिजिएटली जे म्हत्वाचे विशय आसता ते काडपाचे जाय आसता वयर. ना पण बाय नंबरांनी जर आमी वचत न्ही जाल्यार विरोधकांक मेळचेंच मेळचेंच ना. सो म्हणून हो फॉर्मुला बरो आशिल्लो एक्चुली. एक हें आसा पळय आनी तो ताणी अग्री जाला एक्चुली. तो म्हणटा आयज जालें ना पूण फाल्यां तुका आमी 2 दिता म्हणलें ताणें. सो एक्चुली तो सभात्याक हें आमची ते वेलान वचपाची व्हडली तशी गरज नाशिल्ली कारण ते डेट कुड हॅव बीन सॉर्टेड आउट. एक्झॅक्टली. गेलो जाल्यार आनी गंभीर विशयाचेर वचपाक जाय आशिल्लें एक्चुली. बरोबर. कितलेशेच विशय आसा जे विशयाचेर ते पूण ते आपल्या भशेन एक कितें तरी एक आवाज आमी दाखयतात, आमी कोणा आयकनात, आमी दबिल्ले नात अशें दाखोवपाचो प्रयत्न. आनी एक बरें केलें तांणी एट द फॅक एंड ऑफ 0 वरां तांणी केलें. सो टायम वेस्ट जालो ना. इवन 0 वर वेस्ट जालो ना. इवन सो टुरिजमाचेर उलयता आसतना न्ही टुरिजम विशय खूब गाजता सद्या की दोन भशेन आहा. आमकां कॅरींग कॅपेसिटी जी आमी पयर उलयल्ली तुमी फॉरेनाक वचून करतात बरे तरेन करतात काय कितें कारण फॉरेनाक सुद्दां सामक्यो वॅलीड बऱ्यो एजन्सीज आहात ज्यो अशे तरेचें काम करतात आनी तांकां हें आसा गव्हर्मेंटाची मान्यता आसा, एक जागतीक मान्यता आसा. गव्हर्मेंटाची मान्यता म्हणचे परस अशा लोकांक लागीं घेवन कांय टुरिजम इनिशिएटिव्स फॉरेनाक जंय आमकां जंय लोक आयिल्ले जाय अशे ठिकाणी करूं येता आनी ते अशें करपाची गरज आसा कारण ते म्हणटात की सतत नवे लोक येवपा जाय. अशा परिस्थितीन भितर सरकार जेन्ना पळय एक दुबाव ऑपोजिशनाक येता तोच प्रॉब्लेम आसा हांगा की प्रत्येक हाजेरूच दबाव येता कारण प्रत्येक गोष्ट सरकार करता पळय ती बरें इंटेन्शनान करना अशें दिसता. ते ओवरऑल जर पळयत न्ही कारण दे आर नॉट सिरियस अबाउट इट. दे आर ओनली गोईंग ऑन स्पेंडींग स्प्री म्हणटा पळय तशें ते फक्त पयशे मोडटा. पण देर इज एवरीवेअर देर इज समथींग कॉल्ड ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. ते खंय कोण पळयता तुमकां खबर सुद्दां ना बाबा अमके कडेन वचून परते ट्युरिस्ट कितले आयले ते सुद्दां खबर नासता. सो इतली बेजबाबदारपणा चल्ल्या. बरोबर. सो हें हाजेर खरें म्हळ्यार टुरिजम मायनींग हांवें सदांच म्हणलें पळय मायनींग हें अशी एक इंडस्ट्री जी आमच्या बेजबाबदारपणाक लागून मायनींग इंडस्ट्री बंद पडली. पूर्ण बेजबाबदारपणा कारण जितले पयशे येवपा जाय आशिल्ले ते सरकार आनीक मायनींग कंपनी सामक्यो आशा जाली ग्रीड जाले आनी मायनींग कंपनीन सरकार दोगी जाण हात मेळवणी करून पयशे खाताले. ताचो परिणाम वचलो की ते बंद पडले. आज टुरिजमान सेम जाला. टुरिजमान 1 कोटी लोक येता म्हणटात. आतां हे लोक रावतात खंय कारण मागीर एक समांतर सरकार ह्या सबंद क्षेत्रांत आनी इवन जे ट्युरिजमाचें काम जे करता पळय ओवरऑल टुरिजम इंडस्ट्री आतां विजय म्हणटालो तशें कोणाच्या हातान आसा. एक ओवरऑल टुरिजम इंडस्ट्री सगळे नॉन गव्हर्न्स रायट फ्रॉम द वर्कर्स. सो व्हेरी सिरियस इशू. गोंयकार हातान तो पडत ना. मोस्ट ऑफ तो बेल्ट जो आसा कळंगूट टू अंजुना आनी इवन मांद्रे पर्यंतचो बेल्ट आसा तातूंत भितर कितले गोंयकार सांपडटात. आतां पळय न्ही आतां शेक एक सोडून बाकी सगळो बिझनेस टुरिजमाचे हें जें पळय प्रकरण शेक सुद्दां चलोवपा दितात. आतां सुद्दां ते हें करपाक आमी आतां पळय आसगांव जो पळय इशू जालो थंय एक घर आशिल्लें तें घर ते जमीन मालकान विकलें. आतां चड पयशे मेळटकीर कोणूय विकता अशी ती एक जबाबदारीची भावना ना. तो जमीन जशी विकली थंय कोण तरी एक कितें तरी घरां काडटलो किंवा एक व्हडलो एक संकूल काडटलो जंय परत हॉलिडे होम किंवा आपल्याला सेकंड होम ते मागीर वर्सयभर चलोवपा दिवप. थंय कोण येवन रावता ताका धरबंद ना. अशे तरेचो आरोप गोंयचे जे पळय टुरिजम क्षेत्रांतले लोक हॉटेल दवरतात त्यांनी सरळ टुरिजम डिपार्टमेंटा कडेन केला की अशी कांय अज्ञात आनी इलिगल मोठ्या प्रमाणाची घरकुलां आयल्यात जी सेकंड होम म्हणून बांदल्यात कांय हॉटेलवाल्यांनी बांदल्यात. थंय मोठ्या प्रमाणाचेर ते भाड्यान दितात. जाता खंय अशें एक बिल्डींग बांदली थंय समज 10 फ्लॅट आहात न्ही तातूंत भितर 5 फ्लॅट अशे तरेन भाड्यान दिल्ले आसतात. बाकीचे 5 फ्लॅटांचे पळय गोंयकार रावतात ते इनकन्विनियन्स पार्किंग मेळना कारण हे सगळे ते लोक पार्किंग कशा लायतात. हे टुरिस्ट रातभर कितें तरी सॉल्व करतात आनी एवरीडे नवो नवो मनीस येता बिल्डिंगेचो कोण येता खबर सुद्दां. सो 1 कोटी जर लोक येतात ताजो खरो ह्यो जो पयसो जनरेट जाता तो कोणाक लागता. तूं म्हणटा तशें टुरिजम क्षेत्रांत जर समजा 60-70% लोक जर भायले लोक हे सगळे क्षेत्र काबीज करून जर बसल्यात हॉटेलां तांचे कडेन आमचो कूक सुद्दां तांचे आतां उरूना. सबंद इलिगल बिचाचेर इलिगल बांदला. हायकोर्ट डिसिजन दिता हायकोर्ट व्हडलो मॅनेज तयार जाले. एक राक्षस तयार जाला टॉर्च म्हणटा आनी तो कंट्रोल करपाक आमी शकना आज पर्यंत सारकें. सो हे गोंयचें नांव बदनाम करता आनी वॉट मेसेज वी आर सेंडींग ते ट्युरिस्ट हांगा येता पळय ते कितें मागीर घेवन म्हणटा तशें की एक वेळ असो येतलो की टुरिजम इंडस्ट्री सगळी बंद पडटली. कोण तरी एक कोर्टान वतलो सबंद हेजे पळय षडयंत्र कोर्टान वचपाची गरज ना. जर आमचें नांव इतल्यो सेन्सिटीव
हे ट्युरिजम इंडस्ट्री आसा की भायर जर गोंयचें नांव बदनाम जावपा लागलें, ते डर्टी आसा, थंय क्रायम जाता, थंय इन्फ्रास्ट्रक्चर सारकी ना, रस्ते सारकी ना, थंय एक्सिडेंटान लोक मरता, अशें जर मॅसेज जर भायर गेली न्ही, लोक हांगा येवपाचें बंद जातले. खूब कडेन इटालीक बी आतां अशें जालां की लोक ते थंयचे मेन ट्युरिजम बेल्टांतले लोक ती घरां सोडून गेल्यात, कारण विटल्यात की दीस रात खंय जशें आमच्या मळ्यान घडटा, दीस रात ट्युरिस्ट येतात, बोवाळ करतात, ते फोटे काडटात, लोकांक आयला वाज थंयचो. तशें आनी त्या युरोपान अशे खुबशे जागे आहात थंय न्ही आतां ट्युरिस्ट गो बॅक, तांचेर खंय उदक मारतात, तांचेर कितें कितें करतात. एका तेंपार खंय गोंयान शेण मारताले, ट्युरिस्ट दिसले की शेण मार, शेण मेळपाना. सो अशें जावचें न्ही. फाल्यां स्थानीक मनीस बोवाळ मारचो न्ही, स्थानीक मनीस आंदोलना भितर सरलो न्ही, आनी अशें तरेचे ताणें जर ट्युरिस्टांक छळपाक सुरवात केली, हो वायट मेसेज वतलो. पूण ते खंय सिरियस अबाउट इट, कोणाक पडून गेला, कोणाकच पडून गेले ना. सगळें कितें जालां की आयचे पळोवया, फाल्यांचें पळोवप ना. कारण निमाणें कशें आसा, सरकारान सुद्दां न्ही एक फुडले विचार करप. गोवा फावंडेशनान एक सदांच एक बरो एक कन्सेप्ट काडलो तो मायनिंगाक लागून, फुडले पिळगे खातीर, इंटरजनरेशन, फुडले पिळगे खातीर. आनी तो तशें म्हणटा की मायनींग तुमी आयचे आज काबार करनाकात, फुडले पिळगेक तें मेळपाक जाय. म्हण ताणें तो पळय फंड आहा, मायनींग फंड, मिनरल फंड, हो मिनरल फंड ते काडून फुडले पिळगे खातीर दवरतात. हांगा तेंच जालां मरे. हांगा आतां सेन्सिटीव फाटले आतां 15 दीस जाले गोंयान उटंगराचो पावस पडटा. आनी ते खंय अमेरिकेक सद्याक रायट नाव 2 कोटीचो खंय एड तांच्यांनी ट्रान्सपेरान लायला. अरे बापरे, केन्ना आपयता तुमी? अमेरिकेंतले लोक गोंयान येनात, अमेरिकेंतले लोक गोंयान येनात. अमेरिकेन भितर अशे तरेचे जायरातबाजी करप हाजो अर्थ थंय कितें तरी कळटा. एक्झॅक्टली, कितें लॉजीक जाय, कितें तरी हें जाय न्ही बाबा, आपूण खंय केन्ना करपाचो, खंय करपाचो. एक्झॅक्टली. सो हाका ताळ बंद कांयच ना सद्याक. जाय तशी उधळपट्टी, अक्षरशः उधळपट्टी चालू आसा. आनी आमचे कडेन न्ही एक धोरण ना. आमकां खंयचे तरेचो ट्युरिस्ट जाय. विशेषतः अशें म्हणटात की गोंयान यंग ट्युरिस्ट येवचो, बरो कल्चर्ड, आनी ताणें हांगचे ब्युटी पळोवची, हांगची नॅचरल ब्युटी पळोवची, हांगा रावचें, सुशेगाद रावचें. रिजॉर्ट कशें रावचें, रिजॉर्टान तशें रावतात सुशेगाद, तशें अशे तरेचे जाय जाल्यार आमी मागीर असो टार्गेट करपाक की खंयचे लोक आमकां जाय, खंयच्यान येतले, ताजे खातीर एक पॉलिसी तयार करपाक जाय. दुर्दैवान ती ना. पॉलिसी आतले म्हणून इम्प्लिमेंट जाता, पॉलिसी करता, पॉलिसींचेर कोट्यांनी रुपये खर्च जाता, पूण ते पॉलिसी इम्प्लिमेंट जायना. ते आनी एक आनी वेगळेच विशय. आमचो विश्वनाथ आसा. विश्वनाथ, तूं आमची चर्चा पळयली की ट्युरिजमा संदर्भांतले खुबशे गजाली आमी उलयले. आतां क्वेश्चन ओवर जावन ताजे फुडें जी कितें चर्चा जाली ताजेर तूं आमकां कितें म्हायती दिवंक शकतलो? सर, तुमची चर्चा हांवें आयकली, तुमी विस्तृतपणान मांडले, बट तेका आनी एक म्हाका आयज मुद्दो महत्वाचो उपस्थित जालो तो एड करपाचो आसा. तो म्हणजे आयज असो आरोप जाला की Airbnb म्हणजे जी अमेरिकन कंपनी जी आहा तिका म्हणजे गोंयचे जे होमस्टे आहा गांवगिरे वाठारांनी हिंटरलँड प्रमोट करपा खातीर म्हणून सरकार भर दिता अशें म्हणटा. बट हे Airbnb हांकां मदीं घेतल्या आनी हे Airbnb कितें करता तर जो कस्टमर आहा तेका डायरेक्ट ओनरा कडेन कनेक्ट करिना, मदीं ही Airbnb कंपनी येता आनी हे कितें करतात, अव्वाच्या सव्वा रेटी लायतात आनी थंय परते नाडप जाता पर्यटकांक. म्हणजे सरकाराचे जे एक धोरण असता की बाबा जर इंटरलँड टुरिझम तुम्ही प्रमोट करता जाल्यार थेट जो घर मालक आसा किंवा गांवांनी आमचे जे कोण सुवाती दिता त्याचो आणि त्या टुरिस्टाचो थेट कॉन्टॅक्ट जावपाक जाय, तेंका तो प्रॉफिट जावपाक जाय. पूण मदीं आतां हांगासर Airbnb ही जी कंपनी आहा तेका हाडला आनी असो आरोप आतां जाता तो म्हणजे ह्या Airbnb मदीं तुम्ही कित्याक हाडल्या मिडलमॅन म्हणून. जर तुमकां खऱ्यांनी इंटरलँड टुरिझम जर आसा ते प्रमोट करपाक जाय जाल्यार तो थेट गांवांतल्या त्या मनशाक तेका फायदो जावपाक जाय. सो हेतून हो एक मोठो घोटाळो असो आरोप कार्लोस फेरेर हांणी केला आनी हेची आपूण सगळी म्हायती घेतलो. टेंडर्स फ्लोट केल्या काय कितें काय ते डायरेक्ट Airbnb डायरेक्ट हे कॉन्ट्रॅक्ट दिला अशा तरेचे आपण ही सगळी इन्व्हेस्टिगेट आपण सगळे डॉक्युमेंट फायंड करतलो आणि हेचेर आपण उबारतलो अशी माहिती जी आहे ती कार्लोस फेरेर हांणी दिल्या. म्हणजे हो एक महत्वाचो मुद्दो जो आसा तो आयज विधानसभेन उपस्थित जाला आनी ताचेर घोटाळ्याचो सुद्धा आरोप केल्लो आसा. सर ह्यो पळय ज्यो एजन्सीज आहात त्यो आतां गोंयान येतल्योच. इनफॅक्ट इतले वर्सां तांकां येवपाक मेळना. इश्यू कितें आसा हांगा इश्यू म्हणजे गोवा गव्हर्मेंट तांचे कडेन टायअप केला. नाव वेन गोवा गव्हर्मेंट इज डुईंग अ टायअप विथ अ कमर्शियल कंपनी ती ताजे खातीर ताका प्रोसिजर आसा न्ही. यू कॅनॉट डू टायअप विथ एनीबडी लायक दॅट. ताका टेंडर मागोवपा जाय, कितें करपा तांच्यांनी स्ट्रेट अवे
तांचे कडेन हें केलां टायप केल्लो आसा. सो दॅट इज द हें इज अ कमर्शियल ऑर्गनायझेशन. ताजी ऑब्जेक्शन ताजे खातीर आहा. हरशीं NBNB आसात न्ही, दे कॅन ऑपरेट इन गोवा, तांकां कोणी अडवना. करेक्ट. सो आनी खंयचे विशय आयले आज विश्वनाथ? सर, डिमांडाच्या वेळार खुबशा आमदारांनी जी आसा ती मागणी केल्या की कांय आमदारांनी रोहन खंवटे हाचें अभिनंदन केलें की बर्लिन एक जो अवॉर्ड मेळ्ळा गोंयांक एज अ बेस्ट डेस्टिनेशन म्हणून, तोय कांय आमदारांनी सत्ताधारी आमदारांनी सरकाराचें अभिनंदन केलें, मंत्र्याचें अभिनंदन केलें. खुबश्यो मागण्यो आमदारांनी दवरल्यात. फॉर एक्झाम्पल आतां बोनेरा फेस्टिवल जो आसा तो कुंभारजुवा जाता, सो ते बोनेरा फेस्टिवलाक सरकारान मातसो चड निधी दिवचो जेणे करून जायते पर्यटक जे आहा ते आनी मोठ्या प्रमाणात थंय येवपाक शकतात. किंवा दिवार आयलंड जो आहा तो सरकारान एक टुरिस्टीक प्लेस म्हणून प्रमोट करपा खातीर आनी मातसो भर दिवचो, निधी दिवचो, अशे तरेची मागणी स्थानीक आमदारान सरकारा कडेन केल्या. त्या उपरांत बेन्झी वेगसान जी आहा ती सुद्धा मागणी केल्या की तेंच्या थंय ते एक मार्केट आमी जेका म्हणटा ते रिवर आहा त्या रिवरीत हय, सो तशा तरेचे मार्केट प्रमोट करपा खातीर सरकारान जो आसा तो आमकां आदार करचो अशी मागणी केल्या. सो आयज आमदारांनी टुरिझम डिपार्टमेंटा कडेन किंवा मंत्र्या कडेन तेंच्या मतदारसंघांनी ज्यो काय गजाली आसात बारीक बारीक ज्यो ते प्रमोट करपाक शकतात टुरिझमाच्या बाबतींत, त्यो मागण्यो पुराय करपा संबंधी मंत्र्या कडेन सर मागणी केल्ली आसा. सो रिप्लाय अजून आसा ती मंत्र्याची येयल्ली ना. ती रिप्लाय आता थोड्या वेळान मंत्री दितलो आणि ह्या सगळ्या डिमांड्सांक एक्चुअली मंत्री कशे तरेन रिप्लाय करता ते पळोवचे पडटले. नाही, पण आता हे जे पळय लोकल फेस्टिवलात चिखलकालो हाका टुरिस्ट येतात. टुरिस्ट येता म्हणटात ते, पण इतलो पयसो इतले प्रमोशन ताका करप. आतां बोनेरा फेस्टिवलान कांय गजाली करूं येता, मागीर दिवाडे तांकां व्हरूं येता. जे पळय आतां दर्या किनाऱ्या वयल्यान लोकांक पयस व्हरपाची गरज आसा, फ्लोटींग मार्केट अशी जावपा जाय. अशे कितलेशे गोश्टी गोंयांत आसा एक्चुअली ज्यो टुरिस्टां खातीर अट्रॅक्टीव जावपाक शकता. पूण तांकां न्ही कल्चरल ओड म्हणजे निमाणें गोंय आमी पळय म्हणटात मार्केट करप. गोंय मार्केट काय म्हळ्यार फक्त बीच सोरो मार्केट जाता आमचो, पूण ताजे भायर वचून गोंय म्हळ्यार कितें गोंयचें तांकां गोंयचे सबंद कुझीन, गोंयचे कुझीन मेन, गोंयचे कुझीन तांकां भायर घेवपाक, नेचर, खुबशे कडेन पावस. इनफॅक्ट रेन ड्रॉप टुरिझम म्हणून एक कन्सेप्ट 80s ह्या वर्सान ताणें केल्लो. आतां पावसानूय येतात. आतां खरें म्हळ्यार गोंय प्रमोट करप म्हळ्यार पयशे सामकी करना, कारण सिनेमा बिनेमा सगळे हातूंत भितर गोवा जायंगे गोवा इज ओवर प्रमोटेड सद्या. इतली परिस्थिती जाल्या की ते ताटे कोणतरी म्हणलें की तुमी आतां आनी प्रमोशन करनाका, फक्त तुमी एकच काम करा, हांगा सगळे जाग्यार घाला, रस्ते सारके करा, फॅसिलिटीज प्रोवायड करा, लोक ऑटोमॅटीक येतले आनी बरे टुरिस्ट येतले. एक्झॅक्ट तेंच ते ताणें आतां खरें म्हळ्यार तांकां रावपाची पळय वेवस्था आतां परत रिव्यू घेवपा जाय. दुसरें आमकां 1 कोटी टुरिस्ट जाय काय 1 कोटी येवप म्हळ्यार व्हडलें फाट. व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर ताजेर प्रेशर आयलो, उदक आमचे कडेन ना म्हणटा, सामकें इलेक्ट्रिसिटीचेर प्रेशर, सगळ्यांचेर प्रेशर येता. एक्झॅक्टली. सो हे सगळें आनी पावसान जेन्ना येता तेन्ना आनीक प्रेशर, कारण आतां पयलीं कशें आसतालें की पावसान ही हॉटेलां बंद उरतालें, आतां उरनात. आतां पावसान सुद्दां आतां ऑफ सिजन म्हणून ना. सो ऑफ सिजन म्हणून नासता न्ही तेन्ना कांय गजाली तुवें सारक्यार ताणें पळय जे कितें हॉटेलां ताणें कांय जाग्यार घालप आसता, जें कितें केलां, नवी वेवस्था तयार करप आसता, तें आतां जायना. सो हें दीस इज समथींग व्हेरी सिरियस जे सरकारी लक्ष दिना. सरकारान सामकें म्हणजे टुरिझम तूं म्हणटा तशी टुरिझम पॉलिसी जी कितें आसा तांचे कडेन ती नव्यान ताजी आंखणी करून ती नव्यान लोकां खातीर आतां मुखार हाडपाची गरज आसा. लोकांनी व्हडली एक्सपर्टीजाची गरज ना, सिंपल गोश्ट आमकां कळटा पळय जाल्यार. कारण गोंयांत आतां पर्यटन दुसऱ्यांक शिकोवपाची गरज आसा. गोंयांत खरें म्हळ्यार इनफॅक्ट गोंयांत आतां बाकीचे पयशे राज्यांत महाराष्ट्र तांचे कडल्यान पयशे घेवन तांचें प्रमोशन गोंयांत करचें. एक्झॅक्टली. आनी सबंद पयसो गोंयांक लागता न्ही, सो कॉल्ड टुरिझम प्रमोशन तो ह्या राज्यां कडल्यान मेळटलो. कारण लोकांक टुरिस्टाक आपण दिसता ह्या सगळ्या राज्यांक. गोंयांत ऑलरेडी 1 कोटी येता. लक्ष आमची जायराती मागिल्ल्या भशेन आमचो पेपर किंवा आमचे टीव्ही सगळ्यात व्हडलो म्हणटात आनी आमी जायराती मागतात न्ही, तसोच कन्सेप्ट आमचे कडेन 1 कोटी लोक येतात. कर्नाटका, केरला, नेबरिंग महाराष्ट्र. एक्झॅक्टली 1 कोटी लोक येतात. ते 1 कोटी लोकांक आमी प्रमोट करतले. ह्या लोकांक ह्या राज्यां कडल्यान तुमी निधी घेया न्ही आनी तांकां प्रमोट करपाक दियात. पूण हे इनोवेटीव आयडियाज ना. आमचे कडेन बँकरप्ट म्हणटा पळय गव्हर्मेंट मशिनरी आसा पळय, दे आर बँकरप्ट. तांकां कांयच नवी करपाचेंय ना. तांकां भंय दिसता नवी कितें केलें जाल्यार तांकां आनी एडिशनल काम जातलें काय आनी फायदो कांय जावपा ना. हांगा कितें आसा, हांगा घिसा पिटा तांगे पळय स्टँडर्ड न्ही. खरें म्हळ्यार
खूब अशीं क्षेत्रां आहात, आर्थीक क्षेत्र, तर टुरिजम, मायनींग हे सगळें आयलें, इंडस्ट्री आयली. हातूंत खरें म्हणजे प्रोफेशनल लोक जाय. हातूंत तुमी राजकारण्याक दवरात कळ्ळें तुका, ओवरऑल लक्ष दवरप, पूण थंय प्रोफेशनल लोकांक GTTCचेर एक चेअरमॅन सुद्दां जे वायस चेअरमॅन आसा ते बरे प्रोफेशनल जावपाक जाय. थंय प्रोफेशनल येवपाक जाय, थंय सगळी एक्सपर्टायज प्रोफेशनला कडेन येवपाक जाय. नाजाल्यार तो आपल्याच कन्स्टिट्युएन्सी सगळे प्रोजेक्ट हात थंय व्हरता. एक्झॅक्टली कितें काम म्हणटा तशें न्ही, चिखलकाल्याचेर तुमी 2 कोटी 3 कोटी सोड. चिखलकालो तरी एक्चुअली ट्रेडिशनल फेस्टिवल, पर तांचे सांजांव खंय केलो, हेलिपॅडाचेर वचून केलो, आनी थंय कितले 2 कोटी कितें म्हणले हेलिपॅडाचेर वचून. तुमकां जर करपाचो आसा जाल्यार खंय जर एक्चुअल जाता पळय तांकां सपोर्ट दिया न्ही, एक 5-10 सांजावांक तुमी सपोर्ट दिया न्ही. एक्झॅक्टली. पूण तशें केलें जाल्यार फायदो ना हातूंत भितर, कमिशन मेळना हातूंत भितर. सो दीस इज समथींग व्हेरी सिरियस. खूब सिरियस. हाका न्ही दिशा मेळना. आमी प्रत्येक वर्सा आमी फाटल्या वेळार म्हणलें प्रत्येक वर्सा ट्युरिजमाचेर बरयतात, ट्युरिजमाचे विशीं चर्चा करतात, जाल्यार कांय घडना. सो म्हाका दिसता एक लोक प्रेशर हें आतां सामकें गरजेचें आसा, कारण गोंय खंयचे वटेन चल्लां आनी ट्युरिजम वाडलें म्हणूनच गोंयचो ब्रँड तयार जालो. गोंयचो ब्रँड तयार जालो म्हणून प्रत्येक गोंयांत जमनी घेवच्यो दिसल्यो. हेचे पळय आतां बिल्डर्स आहात, ते भायले बिल्डर्स, ताणें आतां कशी जायरात करता जाण तूं, तुमी गोंयांत इन्वेस्ट करात, तुमकां ताजें पूर्ण रिटर्न मेळटलें इतलें आमी पळयतात म्हणून. हांवें एक लेख बरयलो ताचेर आयतारा की पूर्ण रिटर्न मेळटलो म्हणटा. मागीर कळटा तुका तुमी पयशे जे पळय कितें घाल्यात ताचे दर म्हयन्याक आमी तुमकां अमके पयशे दितात, तुमी फक्त इन्वेस्ट करात. आनी गोंयकारांनी कितें करपाचें, गोंयकारांक जमनी घेवन आसा, जागे एक्झॅक्टली. सो हे आमकां फुडें खूब माल पडटलें. प्रकल्प जो सांग्या 70 लागू केल्लो जालो तो व्हायट वॉटर राफ्टींग, व्हेरी गूड कॉन्सेप्ट. एक्झॅक्टली अशे तरेचे जावपाक जाय बाकी कडेन. विश्वनाथ तूं आसा न्ही? विश्वनाथ, तूं आमची चर्चा आयकली, फुडें तुका कितें सांगन दिसता? हय ना सर, जशें तुमी म्हटलें पळया की सरकाराचो फोकस जो आसा तो पुराय प्रमाणान आमी टूर, इव्हेंट हेंचेरूच दिश्टी पडटा. सनबर्ना सारको तो विशय लावन उरता. पूण आयज आमच्या हिंटरलँड टुरिजमान एक सादें एग्जांपल सर तुमकां दिता. आमच्या 70 भितर म्हादयन रिवर राफ्टींग जाता, म्हणजे नगरगांव पंचायतींतल्या त्या गांवांतल्यान ते स्टार्ट जाता आनी सावड्डे पंचायत म्हणटा ते सोंपता. तो येदो व्हडलो इव्हेंट जो आसा, म्हणजे येदो व्हडलो पावसाच्या दिसांनी हे म्हादयन जाता, तेन्ना तांकां सांगिल्लें की 50-50 हजार दोनूय पंचायतींक मेळटले, म्हणजे एक आधार कसो आशिल्लो तो. बट आतां आमी जर हांव जेन्ना चवकशी करता तेन्ना ते म्हणटा की आमकां ते 50,000 वर्साचे अजून मेळत ना म्हणून पंचायतींक. म्हणजे ह्यो ज्यो सगळ्यो गजाली आहा ज्यो रेग्युलेट करपा जाय, किंवा ज्या ज्या गांवांनी सरकार ह्यो अश्यो एक्टिविटी कॅरी करता तेन्ना तांकांय गांवच्या लोकांक किंवा पंचायतीक तरी निदान तो थोडो बेनिफीट जाय जाल्यार ते आनी एनकरेज करपाक शकता अशा गजालीं खातीर. पूण सगळे आतां जे रिवर राफ्टींगाचे पयशे आहा ते डिपार्टमेंट घेता आनी त्या पंचायतींक कांयच मेळना, किंवा थळाव्यांकूच तशें कांयच मेळना. सो हें सर प्रॉपर नियोजन जें आहा तें जावपाची गरज आसा. आमी कितलेशेच कडेन पळयता, जशें सरान सांगलें, निरज सरान, सत्तरी, सांगे, काणकोण हे जाल्यार 3 अशे तालुके आहा जंय इको टुरिजम, हिंटरलँड टुरिजम हे मोठ्या प्रमाणात प्रमोट जावपाक शकता. पूण आमच्या थंय 70 जावं काणकोण तरी अशा प्रकारे खंयचे पर्यटन खातें बाबा ह्या गांवांनी पावलें किंवा ह्या पंचायतींनी पावलें अशें आमकां केन्नाच सर दिश्टी पडना. हें एक ऑब्जर्वेशन आसा. थँक्यू विश्वनाथ नेने. सांगी सारख्या गांवांत एक वेल्ले म्हणून गांव आसा, तो म्हणटा तो हिल स्टेशन म्हणटा ताका. एक्झॅक्टली, स्ट्रॉबेरी जाता. स्ट्रॉबेरी जाता थंय. थंय तांच्यांनी कॉटेजीस स्टार्ट केल्ल्यो घरां भितर, एक कॉन्सेप्ट, पूण तो आतां बंद पडलो. न्ही, हांव आनी तूं एकदां उलयताले पळय की अशें की केरळान भितर खुबश्यो पळय धबधबे, ल्हान न्हंयो, उदकाची ल्हान ल्हान जलाशय हे पंचायती पळयता, स्थानीक लोकांच्या ताब्यान दिल्यात. स्थानीक लोक पयशे करतात, थंय मेंटेन करतात. इवन कर्नाटकान सुद्दां येस एक्झॅक्टली. अशे तरेन जे पळय आमचे इको टुरिजम किंवा हिंटरलँड टुरिजम हे खरें गांवच्या लोकांक सामील करून, म्हणजे जेवण ते तयार करतले, ह्या लोकांक आपयतले, ते तांकां शिस्त लायतले. हे उदक जे पळय प्रदूशीत जावपा ना. पंचायतीक दिवपाक जाता. एक्चुली आमी आतां म्हणजे महाबळेश्वर वचत आनी खंय आंबोली वचत, सगळे कडेन पंचायत टॅक्स घेता बॉर्डरीचेर. कसो टॅक्स गोंयांत कित्याक घेवपाक शकना? टुरिस्टांक गोंयांत तशे तरेचो टॅक्स घेवपाक जाय जाणां विरोध केल्लो. नेतुर्ले एका सरपंचान डिस्कॉलिफाय केली. इट वॉज अ गूड इनिशिएटीव. म्हाका तशें दिसता ती सरपंच कशी डिस्कॉलिफाय जाली कोणाक खबर ना.
कारण ती आपल्या बोल्सान पयशे घालनाशिल्ली No, न्ही exactly. निमाणे कशे पंच आपल्या बोल्सान घालतात बरोबर. तो पयसो पंचायतीक येवपा जाय गांवच्या विकासा खातीर ताचो उपयोग बरी जावपा गोष्ट जाय. न्ही. एक्झॅक्टली सो म्हणून हांव म्हणटा अशें इको टुरिजम आनी हिंटरलँड टुरिजम हें जर आनी ते प्रमोट आतां करचेंच पडटलें कारण नैसर्गीक टुरिजम पर्यावरण हें जर लोकांक दाखयतले जाल्यार लोकांक थंय व्हरप आणि तांणी थंय बिचांचेर रावप. ऑलरेडी प्रेशर आयला नाही, ते आतां सारकें. की ताची इतली कॅपॅसिटी क्रॉस जाल्या Yes, yes. की बीच सगळ्याक आतां घाण जाले आनी हळू करून लास्ट आमचे बीच वाट लागतली आमची. सामकें बिचार तर आतां खंयच्याच परिस्थितीन लोकांक वचपाक दिवपाक जायना कारण आमी जें पळय पर्यावरण म्हणटात त्या पर्यावरणान बेगून बिचाचो पळय जो संतुलन आसा पर्यावरण तें पूर्ण इबाडलां क्लायमेट चेंज ज्या 15 दीस पळय जो पळय कितें हुंवार येवपी पावस पडला ताका लागून दर्याच्यो वेळो आतां दर्या वेळो हुपून फुडें वतले. उदक भितर सरतलें हें खूब डेंजर आनी थंय जी पळय हॉटेलां बांदल्यात शेक आतां शेक खंय 12 म्हयने काय चलतली तांकां परमिशन हें सगळें डेंजरस आनी ते वर्सान वर्स मागीर ते शेक बुडटा उदक Exactly. वयर येता आनी शेकान भितर उदक वता. एक्झॅक्टली सो म्हाका दिसता ह्याच विशयाचेर आमी ह्याच कन्क्लुजनाचेर आमी आमचो ही कार्यावळ सोंपोवया आनी आमी म्हणटा तशें टुरिजम आमकां कशे तरेन जाय टुरिजम आमकां सस्टेनेबल जाय फुडले 50 वर्सां टुरिजम चलपा जाय म्हणजे फक्त आतांचे पिळगेन सगळें जें कितें आहा तें बुड्डून खावन तें काबार करप न्ही फुडले पिळगेकय आमकां टुरिजम दिसपाक जाय ताची फळां फुडले पिळगेकय मेळपाक जाय म्हणून आमी म्हणटा तशें की सस्टेनेबल स्वयंपोशक करात तो पयसो लोकांक मेळून तो पयसो पर्यटन संवर्धना खातीर लोकांनी वापरून तो पयसो गांवच्यो पयलीं तळी आसात गांवचे धबधबे आसात गांवच्यो न्हंयो आसात गांवच्यो त्यो सांबाळून दवरपा खातीर वापरून लोकांनी जाल्यारच म्हाका दिसता टुरिजम सस्टेनेबल फुडल्या पिळगेक सुद्दां तें चालू उरतलें नाजाल्यार फक्त घाण प्रदुशण जावन कोयर जावन पर्यटनाक सामकें वायट आनी वायट जी पळय पर्यटन वायट पद्दतीक पाविल्ल्यात तशी सया गोंयाक येवपाक लागतली आमची ही कार्यावळ विधानसभा चालू असं म्हणसर आमी सांजे दर दिसाक चलयतले तुमी पळयत रावात गोमंतक TV.